घर, सोबीत घर. भुरग्यांनो, सोबीत घर बांदपाक आमकां कितें जाय? हय, एक बरो प्लॉट वा जागो, बरो घराचो प्लान, फातर, सिमेंट, रेंव, लोखंड, वांशे, नळे, उदक आनी आदी गजाली. तशेंच एक सोबीत घराबो घडटलो जाल्यार आमकां कितें जाय? हय, एक बरो घराबो घडटलो जाल्यार आमकां मनशां जाय. ह्या मनशां भितर मनीसपण जाय, मोग, समजिकाय, आपलेपण जाय. भुरग्यांनो, घर बांदपाक आमकां जें साहित्य, जें सामान जाय तें सगळें सामान आमी पयशांनी सोंपेपणी विकतें घेवंक शकतात. पूण घराबो बांदपाक जीं मनशां, मनीसपण, मोग, समजिकाय जाय ती आमी विकती घेवंक शकनात. ती आमी फुकट दिल्यारच दुसऱ्यांक वा आमच्या घरच्यांक मेळटली. देखून आमी आमचे भितर बरे गुण किल्लावन ह्या गुणांचो आस्वाद, ह्या गुणांची रूच घरच्यांक तशेंच दुसऱ्यांक घेवंक दिवया. आमचो घराबो आमचें घर मंदीर करया. आयज आमी घर आनी घराब्याचेर आदारीत आशिल्ली सवियेतेची कविता शिकतले. कवितेचें नांव म्हाका एक घर जाय. कविता रचपी संजीव वेरेकार. चलात तर भुरग्यांनो, कवीक कसलें घर जाय तें शिकतना आमी आमचें स्वताचें घर आनी घराबो चित्रावया, तो रंगोवया. अशें म्हाका एक घर जाय, ज्या घरान भितर सरतांच पाख्या पोंदा हांशाची पावळी गळटली आनी पावळे पोंदा हांव अळंग भिजून वतलों. भुरग्यांनो, कवीक अशें घर जाय ज्या घरांत भितर सरतानाच हांशाची पावळी गळटली, ज्या घरांत हांसो आसतलो आनी त्या हांशान कवी भिजून वतलो, गुल्ल जातलो, खुशाल बरीत जातलो. भुरग्यांनो, आमच्या तोंडार हांसो केन्ना येता? हय, जेन्ना आमी खुशाल आसतात. खुशाल जावप आमचेर आदारून आसता, आमच्या सकारात्मक चिंतनांचेर आदारून आसता. जर तुवें तुज्या मनान खुशाल रावपाचो निर्णय घेतलो जाल्यार भायलें वातावरण तुका कशेंच निराशी करूंक शकना. भायलें वातावरण तुका केन्नाच दुखी करूंक शकना. आमी खुशाल रावलीं जाल्यार आमी आमचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर करूंक शकतलीं. आमच्या घरांत भितर सरपी मनशाक, आमच्या घरच्या वांगड्याक हांशान येवकार दिल्यार आमी आमच्या घरांत खोशयेचें वातावरण निर्माण करूंक पावतलीं. अशे तरेचो घराबो ह्या कवीक जाय. अशें म्हाका एक घर जाय ज्या घरांत पाख्याच्या बुराकांतल्यान सूर्य किरणां झळकतलीं, पोरसांतल्या फुलांचो परमळ घेवन जनेलांतल्यान गंध वारें भितर सरतलें. भुरग्यांनो, आमच्या घरांत सैमीक वारो खेळप गरजेचो. हो सैमीक वारो आमची भलायकी सांबाळटा
आमच्या रक्ताचो दर एक थेंबो निर्मळ करता, शुद्ध करता. तशेंच सुर्याची किरणां धर्तरे वयले सगळे वायट नश्ट करून नव्या जिवाची निर्मणी करपाक आदार करतात. देखीक किरणांच्या आदारान धर्तरे वयले वायट जंतू वा व्हायरस मरतात. तशेंच ह्याच किरणांच्या आदारान धर्तरे वयली झाडां पेडां आपणाचें जेवण तयार करतात आनी आपणा वरवीं हेर जीव जंतूक जियेवपाक मदत करतात. हीच सूर्य किरणां घराच्या पाख्याच्या बुराकांतल्यान घरांत भितर येवन वायट नश्ट करून घर पवित्र करतात, घरांत उजवाड फाकयतात. तशेंच घराक फावो तीं दारां जनेलां आशिल्ल्यान घरा भोंवतणच्या पोरसांतल्या फुलांचो परमळ वारें घरांत भितर सरून घरांतलें वातावरण परमळीत वा तृप्त करता. अशें कवीक सैमाच्या मोगान नटिल्लें सोबीत घर जाय. कवी सैमाच्या गोपान आशिल्ल्या घराक आशेता वा घराची अपेक्षा करता. अशें म्हाका एक घर जाय ज्या घरांतलो मनशान मनीस समजसपणाच्या दोरार गुंथिल्लो आसतलो, जंय पावला पावलाक सदां सर्वकाळ मोगाचे झरे झुळझुळटले. अशें म्हाका एक घर जाय, अशें म्हाका एक घर जाय. भुरग्यांनो, मोग हो मनशाचो असो एक गूण जातून मनीस सगळ्या वायट गुणांचेर जैत मेळोवंक शकता. मोग आसा थंय राग, द्वेष, मारामारी, झगडीं ना. मोग आसा थंय समजणी, शांती, आपलेपण आसा. मोग ही बऱ्या आनी खऱ्या घराब्याची बुनयाद. ज्या घरांत मोग आसा त्या घरांतलो दर एक मनीस एकामेकाक समजता. ज्या घरांत समजणी आसा त्या घरांत शांती आसा, उदरगत आसा. भुरग्यांनो, तुमी तुमच्या आवय बापायचो मोग करतात हातून मातूय दुबाव ना. तर ह्या मोगा खातीर तुमी कितें करूंक जाय? हय, आवय बापायचें सगळें सांगणें आयकूंक जाय. तांकां तांच्या कामान आदार करपाक जाय. तुमचो अभ्यास वेळचे वेळार करपाक जाय. अशें जर तुमी दिसा दिसपट्टें केलें जाल्यार तुमच्या घरांत शांती, मोग आनी एकवट आसतलो. असल्या घराब्याची कवी आशा आनी अपेक्षा करता. भुरग्यांनो, आयज आमी हे कवितेच्या आदारान एक घर आनी घराबो कसो आसचो हाचे विशीं फावो ती म्हायती मेळयली. तर हेच म्हायतेच्या आदारान आमी आमचो घराबो घडोवया. तशेंच ही कविता चाल लावन शिकुया. होशे म्हाका एक घर जाय, होशे म्हाका एक घर जाय, ज्या घरांत भितर सरताच पाक्या पोंदा आशाची पावळी गळटली आनी पावळे पोंदा हांव हळंग भिजून वतलो आनी पावळे पोंदा हांव हळंग भिजून वतलो. अशें म्हाका एक घर जाय,
अशें म्हाका एक घर जाय ज्या घरान पाक्याच्या बुराकांतल्यान सूर्य किरणां झळकतलीं, पोरसांतल्या फुलांचो परमळ घेवन जनेलांतल्यान गंध वारे भितर सरतले, जनेलांतल्यान गंध वारे भितर सरतले. अशें म्हाका एक घर जाय, अशें म्हाका एक घर जाय ज्या घरांतलो मनशान मनीस समजसपणाच्या दोरार गुंतिल्लो आसतलो, जंय पावला पावलाक सदां सर्व काळ मोगाचे झोरे झुळझुळटले, जंय पावला पावलाक सदां सर्व काळ मोगाचे झोरे झुळझुळटले. अशें म्हाका एक घर जाय, अशें म्हाका एक घर जाय.